मुखेलमंत्र्यांचे आपल्याक उत्तर दिल्ले ते पुराय केला। मुरगांव मतदारसंघान भाजप सरकारान खूप कामां तडीक लायल्यात, त्या खातीर मुखेलमंत्री आणि भाजप सरकाराचो हो उपकारी आसा म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयला। RDX गो खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। जे हांवें घेवपाक फुडाकार घेतलो आसा जे उतर म्हाका चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लेले कित्याक जी GRB कॉलनी तारीवाडे आसा ते तुमकां खबर आसा केन्नाच ती कोणाच्या नांवार जावंक शकना घरां ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी बट आयज गेली 98 आमची रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या मिटिंगेक ते डिसिजन जालें की ती घरां आसात ती तेंच्या नांवार करची म्हणून आनी तेज्या लागून नवीन घरां बांदतले तांकां थंयसर तांकां शिफ्ट करतले तेंच्या नांवार करतले आनी ती आमी मागीर परत दुसरी बांदतली म्हळ्यार येदे व्हडले स्टेप फक्त भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच घेवंक शकता तेज्या भितर कोण घेवंक शकना। त्याच प्रमाणे तुमकां सांगलां अशें आतां न्यू आमचो फ्लायओवर जाता जे डस्ट पोल्युशन आसा जे मुरगांवाक सगळ्यांत चड इफेक्ट आमी जाताले तो डस्ट पोल्युशन आमी खंय तरी आमकां समाधान मेळटलें कमी जातलो हांव म्हणना पूर्ण येते जातले क्लियर जातले बट खंय तरी तो कमी जातलो कित्याक सगळ्यो ज्यो गाडयो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून वयताल्यो म्हळ्यार जेटी एलमोंती कडसून देस्तेरे कडसून बोगद्या वरसून सड्या वरसून त्यो सगळ्यो बायपास जावन वयतलो तेज्या लागून डस्ट पोल्युशन आमच्या मुरगांवच्या लोकांक खूब कमी जातलो। त्याच प्रमाणे JSW जो आमी सांगून गव्हर्मेंटान आमच्या भारतीय जनता पार्टीन सांगून ताका डोम घालपाक लायलो तो ताणें घालपाक स्टार्ट केलो तो 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातलो सो तो एक व्हडलो अचिवमेंट आसा। नेक्स्ट अचिवमेंट जे नवें वर्स आसा ऑलरेडी आमकां CMान जे वॉटर स्कॅरिटी आसा मुरगांव तेज्या लागून 2 टँकी आमकां सँक्शन केला 800 क्युबिक मेट्रीक टनाची एक टँक अशी 2 सो 1600 क्युबिक मेट्रीक टनाची ते प्रमाणे आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे हांगा आमकां सँक्शन जाल्लें आसा विथ 20 बेडेड सो हे खुबशे प्रोजेक्ट आसा आमचे तूं मुरगांव भितर एक तुका होणकूल दिसपाना सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसा सगळे बरे भशेन चल्लेले आसा लायटीचो प्रॉब्लम ना उदकाचो जो प्रॉब्लम आसा तोवूय आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करपाक फुडाकार घेतलेलो आसा तेका लागून हांव सदांच आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंटाचो आभारी आसा तसो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट्टी।